माथेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेसवर 26 वळी 1 ते 25. जेजूचें कोस्ट मरण आनी पुनर्जिवंतपण. जेजूचेर आड गुडमेळ. हें सगळें उलोवन सोंपयल्या उपरांत जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, 2 दिसांनी पास्क जावचें आसा म्हूण तुमी जाणोत. आनी मनशाच्या पुताक खुर्सार मारूंक धरून दितले. तेन्ना मुखेल याजनीक आनी पोरजेचे जाणटे कायफास नांवाच्या परम याजनिकाच्या निवासांत जमले आनी फास मांडून जेजूक धरूंक आनी जिवेशीं मारूंक ताणें गुडमेळ केलो. तरी आसतना ताणें म्हळें, हें उत्सवाच्या दिसांनी नाका, लोकांची उचांबळाय जावंक खोरी. बेतानियांत जेजूची माखणी. जेजू बेतानियांत सिमांव होडकाऱ्याच्या घरांत आसतना एक बायल एका चंद्रकांती आयदनांत उंच मोलाचें परमळी तेल घेवन आयली आनी जेवणाक बसलोलो थंय ताच्या माथ्यार तिणें तें ओतलें. हें पळोवन शीस चिडलें. ताणें म्हळें, हो इबाड कित्याक? हें व्हड मोलाक विकून गरिबांक दिवंक जातें. हें आयकून जेजून तांकां म्हळें, हे बायलेक तुमी कित्याक किमार करतात? एक बरी कोणी तिणें म्हजे सोरी केल्या. गरीब मनशां तुमचे मदें सदां आसतातूच, पूण हांव सदांच तुमच्या सांगाता आसचो ना. म्हजे कुडीर हें तेल ओतून तिणें म्हाका निकीपिणेक तयार केलो. आख्या संवसाराक हें शुभ वर्तमान परगट जायत तितलेय सुवातांचेर जें तिणें केलां तें तिच्या उगडासाक म्हूण परगट जातलें. जेजूचो घात घेवंक जुदास कबूल जाता. तेन्ना 12तलो एकलो म्हणजे जुदास इस्कारियोत मुखेल याजनिकाशी गेलो. ताणें म्हळें, हांव ताका तुमच्या हातांत घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? तांणी ताका रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले आनी तो दीस सावन जेजूक धरून दिवंक बरो सोयेक तो पळयोव नासलो. जेजू शिसां बराबर पास्क जेवण करता. फूग नासलेल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा शीस जेजू लागीं विचारूंक आयलें, तुजें पास्क जेवण खंय आमी तयार केल्लें तुका जाय? आनी जेजून सांगलें, अमक्या मनशाक शारांत मेळूंक वचात आनी ताका म्हणात, गुरुजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावला. म्हज्या शिसां बराबर तुज्या घरांत हांव पास्क करतां. जेजून तांकां हुकूम दिल्लो तो शिसांनी पाळ्ळो आनी पास्क तयार केलें. सांज जातूच आपल्या 12 शिसां सांगाती तो जेवणाक बसलो आनी ते जेवतासतना ताणें म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा ते जबर खंती बरी जाले आनी एक एकलो ताका म्हणूंक लागलो, सायबा हांव न्हय मुतो. ताणें असो परतिपाळ केलो, म्हजे बराबर ताटांत हात घाला, तो म्हजो घात घेतलो. मनशाचो पूत ताचे विशीं बरयल्लें आसा त्या प्रमाणे वेता खरो, पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेतलो ताचें कोटा कोटा. जल्मूंकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें जातें.
ताचो घात घेवंक वेतालो त्या जुदासानूय अशें विचारलें, गुरुजी, हांव न्हय मुतो. जेजून ताका जाप दिली, तुवें सांगलें.